पावसात दूधसागरार वचपाक बंदी, मोल्याकुळ्या वाटेंच्यान रस्तो बंद. मात कितलोसोच लोक ट्युरिस्ट फाटल्या वाटेंच्यान म्हळ्यार रेल्वेंतल्यान देंवन दूधसागरार वता. पावसाच्या दिसांनी धबधब्याचेर बुडून मरपाचो आंकडो वाडटा. ताका लागून सरकारान उपाय काडपा खातीर यत्न करता, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन बेशिस्तांचो धुडगूस. ट्युरिस्ट जाल्यार बॅग उखलून सरळ स्पॉटार. कर्नाटकांतल्यान गोंया येवपी यशवंतपूर निझामुद्दीन रेल्वेन मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट दूधसागरार वचूंक म्हूण येतात. आयतारा तर अख्खी रेल्वेच खाली. स्टेशनाक जात्रेचे रूप. दूधसागरार पावसात वचपाक मेळना म्हूण तांच्या गांवाक खबरूच ना. रेल्वे पोलिसांनी लोकांची गर्दी पळोवन नियंत्रण मेळोवपा खातीर यत्न केले. जायत्या जाणांक ख्यास्त म्हूण उठाबशो काडपाक लायल्यो. हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल. हम वहाँ सुबह में 7 बजे थे। हम ये गंगावती कर्नाटक सब जगह से आए। कर्नाटक से आए, बताओ। ये लाइन बहुत जने लाइन है। लोंडा में ट्रेन आया, उसमें टिकट दिए, सभी दिए। बाद में लोंडा से 1 किलोमीटर आगे आको ट्रेन टेरा कर को सब जने के उतार को बेच दे। तो एक गवर्नमेंट का या कुछ ऑफिशियल आदमी का रहेगा तो कुछ हो सकता है। ट्रेन में भी अनाउंस कर रहे थे, ट्रेन में इतने गर्दी है ना, उधर जगह नहीं ट्रेन में अनाउंस हो गया। आगे जाना तो भरोसा करना है उधर फोर से भी संभव नहीं। और क्या है, वीकेंड है तो सैटरडे संडे पूरा यूथ है, पूरा का पूरा यूथ है। 6 किलोमीटर चल के आए थे। अभी 5 किलोमीटर जाने का उधर। अभी कुछ बस वैसे लग रहा है कि ट्रेन नहीं, 4:30 बजे के 5 बजे नहीं नहीं, उधर देखने को नहीं, हम ट्रेन से देखे बस। ट्रेन से उधर उतरने को जाने के लिए नहीं मिला। चंद सोलून येतात ते सुपरफास्ट निजामुद्दीन दिल्ली एक्सप्रेस ते 3, 3:30, 4 थंय पावता. त्याचेर लोक येवन थंय देंवता. आणि एक ट्रेन येता त्याचे पयले बेंगलोर ट्रेन यशवंतपूर, त्याचेर येवन थंय देंवता. तांकां हेवटीं येवपा दिना, तेवटीं मारून तेवटीं धांवता. गोवा आणि कर्नाटकाच्या सीमेचेर जो जगप्रसिद्ध दूधसागर धबधबो आसा, ह्या धबधब्याचेर वचपा खातीर सध्या गोव्याच्या वन विभागान बंदी घातिल्ली आसा. मात्र हेची माहिती खबर आसा ती गोव्या भायरचे जे टुरिस्ट आसा त्या टुरिस्टांका खबर ना. हांव पुरवठा खातीर प्रमोद फोंडे.